मंत्री जे आसा आनी प्रायम मिनिस्टर जाता तांचे कडेन येता ते सोमारा मांडपाक जाता. आमकां ऑलरेडी अपॉयंटमेंट मेळिल्ले आसा आनी तिकडले जे अपॉयंटमेंट कोणाचे आसा ते घेतले आनी मागीर आमी पत्रकार परिशद पयलीं आमी अशें थारायलां की नितीनजी गडकरी जो आमचो प्रभारी हे आसा गोंयचो ताका मेळपाचें थारायलां. त्या नंतर जे मायनिंग युनियन मिनिस्टर ऑफ मायनिंग मिस्टर तोमर ताका मेळपाचें थारायलां आनी प्रायम मिनिस्टराक आमी उतर बरोवपाचें थारायलां की ताजोय अपॉयंटमेंट आमकां दिवचो. ना ते कळटलें अजून जावना. मंडे न्हू मंडे तांणी ऑलमोस्ट टायम घेतलेलो. ऑल पार्टी डेलिगेशन ऑल पार्टी डेलिगेशन ऑलमोस्ट मेंबर ऑल डिमांड मागीर सांगतले आमी कितें. आमी सांगले जे लॉसीस आमकां जाता ऑन मायनिंग एक्टिविटीज इन गोवा इन टर्म्स ऑफ ऑल म्हणजे लेबर ट्रक्स त्यानंतर जो आमकां रॉयल्टी मेळटा ती ह्या विशीं आमी तांकां हांगासर जो इशू आसा मायनिंगाच्या संबंधाचे जे परिणाम जाल्ले आसा गोंयच्या आमच्या सगळ्या लोकांचेर तो सगळो आमी आमच्या सेंट्रल लिडरशिपी कडेन दाखयतले, तेच्या मुखार मांडटले, डिमांड करतले की मायनिंग जे आसा ते सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ताका लागून आडखळ जावपाक शकता. ते खंयच्याय परिस्थितीन मुखार चालू करपाक जे कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आमकां हेल्प जाय ती सगळी हेल्प दिवची वो आमी डिमांड तेंचे करपाक. जे सोल्युशन बेस्ट डिग्री असं बी आसा ती हें करा. बंद मायनींग जावपाक जायना हें आमचें आसता. कितें बेस्ट वे कितें काडला मायनींग चालू जावपाक जाय हें एकूच आमचो उद्देश आसा की सगळ्यांचो की मायनींग 16 तारखे उपरांत मायनींग बंद पडपाक जाय.